एक गोंयकार म्हणून जेन्ना एक प्रेक्षक एक खंयचे चित्रपट पळोवपाक वयता ते पयलीं पळयता ते कोंकणी फिल्म तातूंत आसा काय ना आनी इफ्फी सारकिल्ले जो महोत्सव आसा तातूंत आंतरराष्ट्रीय म्हणा राष्ट्रीय म्हणा जायतीं फिल्मां येता पूण एक जेन्ना कोंकणी फिल्म येद्या मोठ्या पड्ड्यार दिसता ते लोक पळोवपाक येता तेन्ना एक वेगळी खोस आसता आनी ती वेगळी खोस घेवन आयज एक चित्रपट ह्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवान चित्रायला आनी ते एडिओस म्हणून नांवाचें फिल्म आसा आनी खरें म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल परबी तुमकां सगळ्यांक फिल्म तुमचे इफ्फी सारकिल्ल्या येदो व्हडल्या महोत्सवान तुमचें फिल्म चित्रायलां आनी फर्स्ट म्हटल्यार जे एक्टर्स आसा तांकां खरेंच वावर कित्याक एक्टर स्क्रिनार दिसता पूण खरें काम जें आसता तें रायटराचें आसता वा डायरेक्टराचें आसता आनी आमच्या मदीं तो डायरेक्टर आसा यंग डायरेक्टर आसा ताका हांवें खुबदां पळयलां कामां जायतीं बरीं कामां केल्या तेणी आनी तो गोंयांत म्हटल्यार तो फेमसूच आसा निहाल च्या ताका सगळेच वळखता आनी खास म्हटल्यार वास्कोकार म्हटल्यार म्हाजे लागता खूब आनी निहाल तुजे कडेन हांव जाणून घेता की वास्को सारकेल्ले शहर आनी वास्को सारकेल्ल्या शहरान तूं एक नामनेचो डायरेक्टर म्हणून वास्को फामाद आसा आनी गोंयानूय फामाद आसा तुज्या तकलेन ह्या फिल्माचे बी कोणी रुजली? खरें म्हणजे गोंयान भायलो कोण भितरलो कोण हो विशय खूब गाजता. पळोवपाक गेल्यार खंय तरी एक सारकें न्हू खंय तरी सारकें पूण आमी मुद्दो जर सारको बारकायेन पळयत जाल्यार सगळ्यांक आपली एक प्रॉब्लम आसता. सगळ्यांक भायर वयचें पडटा पोटा खातीर कळ्ळें न्हू. आमी कोणाक भायलो म्हणूंक शकना कोणाक भितरलो म्हणूंक शकना. हो विचार म्हाजो फ्रेंड आदित्य स्वरूप तो फाटलीं 4 वर्सां गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्सान शिकतालो आनी त्या निमतान बिंग अ डिरेक्टर ही इज बिंग एन एक्टर आमची मुलाखत जाली आनी अशेंच आमचे फ्रेंडशीप वाडली आनी एक दीस असो टॉपीक येयलो जेचेर हांवें ताका म्हाजो एक धाकटीशी आयडियोलॉजी सांगली. तेजेर तेणें म्हाका एक दीस सांगलें की निहाल भाई मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है सुनाता हूँ. म्हणलें ओके सुनाओ. सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग. हे 2 वर्सां लागलीं आमकां ही स्क्रिप्ट करपाक आनी ह्या वर्सा तो मुद्दम येयलो आनी आमी ही फिल्म करपाक पावले. खरें म्हणल्यार वास्को रावप म्हणजे वास्को एक अंडररेटेड खूब सिटी तितून खुबशे कलाकार आसा. म्हाजे हे कितें आसा म्हाजो स्पेस आसा तो वास्को निमित्त ना. हांव वास्को भायरूय भोंवता वास्को भायलीं फ्रेंडां केला ते खूब हेल्प करता म्हाका. बरे बरे आर्टिस्टांक मेळप हें खूब गरजेचें. एका जाग्यार रावून कांयच फायदो ना. रायटर तुवें म्हटलें तुजो इश्ट आसा. रायटरा कडल्यान एक हांवूय एक आर्टिकल्स बीन बरयता पूण रायटर जेन्ना एखादो विशयाक हात घालता एखाद्या विशयाक हात घालता तेन्ना खूब चिंतन करचें पडटा. और आपने ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट लिखी है वो पर्दे पे भी दिखाई है. आपके अंदर वो थिंकिंग कहाँ से आई कि आप इतनी सुंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे? कहाँ से वो आइडिया आई? सो बेसिकली मैं राइटर पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, मतलब मैं बस लिखता हूँ और निहाल भाई बना देते हैं उसको. तो बस आदियोस को लेके अगर स्क्रिप्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक तरह का एक एक्सपीरियंस है जो कि मैंने फ़ील किया गोवा में रह के. और अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन लीड में जो भी हैं एल्बर्ट, कहीं ना कहीं अगर आप मतलब कहीं आप बाहर से आते हो या फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको कहीं ना कुछ फेस करना ही पड़ेगा. लेकिन बात यह है कि आपको किसी इंसान में आपको एल्बर्ट मिल जाएगा. तो मेरा यही था कि जब मैं गोवा आया तो मुझे भी कई लोगों में एल्बर्ट मिला. तो ये उन सारे लोगों को ट्रिब्यूट था जो मुझे गोवा में मिले, जिनको कि मैं एल्बर्ट नाम देना चाहूँगा. थैंक यू. आपने ये स्क्रिप्ट लिखा भी है, आप पर्दे पे भी दिख रहे हो, तो सबसे मज़ेदार कौन सा किरदार था, पर्दे पे या लिखना? मैं एक्टर ही हूँ वैसे तो, और बस पर्दे पे दिखना ही मुझे ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब लगता है. और लिख देता हूँ क्योंकि निहाल भाई को बनाना होता है. बस निहाल भाई को बनाना होता है इसलिए लिखते हो. ओके, वी आर कमिंग टू द एक्टर. सर, तुमकां आमी पळयला लागच्यान वळखतात. तुमी ह्या फिल्मान एक लीड एक्टर म्हणूनच काम केलां. तुमकां कितें सांगूंक दिसता? पयली गजाल म्हणल्यार म्हाका आतां आक्षेप आसा की कोंकणी सिनेमा आमी जेन्ना म्हणटात
तेन्ना खरेंच म्हाका आज अभिमान दिसता निहालान आज कोंकणी सिनेमा करुना आज एक बरो सिनेमा केला and that all Goan should be proud of and that's what we are targeting. सिनेमा म्हणतो एक तर बरो सिनेमा नाल्यार वायट सिनेमा ताका भाशा म्हणटी ना आनी आज खरेंच म्हाका अभिमान दिसता की हांव अशें एक प्रोजेक्टाचेर आज आसां और म्हाका घेतलो आनी हांव लकी की आय एम प्रावड फिलींग प्रावड की एक हांव बरे सिनेमाचो एक भाग आनी हो म्हजे बरोबर थ्रू आवट उरतलो हो भाग. दुसरी गजाल ताणें सांगलें की आदित्यान की ताजे सिनेमाचो बरोवपाचो प्रोसेस सांगलो. सगळ्यांत म्हत्वाचो आसता डिलिव्हरी आनी तातूंत डायरेक्टराचो खूब व्हडलो भाग आसता. हो सिनेमा आमी म्हणटात पयलीं मागीर मदीं शुटींग जें तुका फुटेज मेळटा आनी ताजे उपरांत एडिटींग. आतां त्या एडिटराक डिरेक्टर जें दिता खावपाक ताजेर तो डिरेक्टर एडिटर खेळपाक शकता. हांगा आमी लकिली आमचो डिरेक्टर एंड द एडिटर एकच मनीस आशिल्ल्यान ह्या सिनेमाक प्लस मेळ्ळो. दुसरी गजाल म्हणटी सगळ्यांत एप्रिशिएट करपा सारकी जो सब्जेक्ट इतलो क्लीश आशिल्लो व्हेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट इतले सहज तरेन डिरेक्टरान तो आर्टिस्टांक एक्टरांक कन्वे केलो की आमकां खंयच डिफिकल्ट पडना की तो पार्ट प्ले करपाक. कित्याक सिनेमाक तुका कॅमेरा असो धरता सो बारीकांतलो बारीक विचार तूं करता ताका करून तुजो कॅमेरा तुका कॅच करता. आतां हें जर करतलो जाल्यार तो खूब होमवर्क जाय खूब डिस्कशन जाय खूब हाजेर अभ्यास जाय आनी तो अभ्यास करपाक डिरेक्टरान जी म्हाका मदत केली ती हांव ताज्या आयुश्यभर उपकारी आसा की प्रत्येक सिनेमा करता ताणें इतले बारकावेन अभ्यास करून जर सिनेमा केलो जाल्यार तो जागतीक दर्ज्याचोच जातलो. आनी म्हाका गॅरंटी आसा ह्या भुरग्यांक आतां हांव काम करता आसतना पळयता दे वील डेफिनेटली टेक गोवा अप एंड अप. येस. तुम्ही म्हटले डायरेक्टरी तेणी केला डायरेक्शनूय तेणी दिला एडिटींगूय तेणी केला. निहाल तुका विचारपाक जाय म्हाका की एखादें जेन्ना तूं डायरेक्शन करता वा एडिटींग करता तेन्ना खुबशे जे सीन आसता तातूंत कट येता वा हे सीन पड्ड्यार प्रेक्षकाक बरें दिसतलें काय ना हाचो विचार करचो पडटा तुका. सो तें तुवें कशें मॅनेज केलें? खरें म्हणल्यार म्हाजी एक सर्टन फिल्म मेकिंग स्टायल आसा म्हणजे डिरेक्टोरियल स्टायल एक आसा. हे फिल्मान आमी को डिरेक्ट केला आदित्यान हांवें कित्याक आय ऑल्सो वॉज द DOP ऑफ द फिल्म. जसो हांव DOP करतालो तसो ब्रीफिंग कितें जावं अशें तो आदित्य करतालो. जेन्ना ताजो पार्ट येतालो काफ़ी प्रोजेक्ट में साथ में काम किया था सो तेजो पार्ट जेन्ना येतालो तेन्ना हांव डिरेक्ट करतालो. दोगांयचे आसताले तेन्ना हांव डिरेक्ट करतालो. तशें म्हाजी एक पर्टिक्युलर स्टायल आसा म्हटली आमी पयलींच चिंतता ऑन स्क्रीन कितें दिसतलें तें कित्याक आमचें ऑलरेडी डिसायडेड आसता की हा बाबा ह्यो सीन इतलोच जातलो आनी हो इतलोच लागतलो. रादर आमी शूट करता फूल पूण आमच्या तकलेन आसता की लास्टाक आमकां इतलो लागूंक जाय. जर आमकां मागीर पोस्टान दिसलें की हांणी कट करपाक जाय हे बसना जाल्यार आमी मागीर ते काडटा भायर ऑर एड करपाक जाय जाल्यार एड करता. बाकीचे सगळे आसता ते पोस्ट प्रोडक्शन आनी म्युजिकाचेर आसता. पूण करतना एक तर आसा की करतना तुका खरेंच एक्टर बिक्टर तुज्या वांगडा आसतलेच एडिटिंगा वायज थोडे आसता थोडे नासता पूण एखाद्या एक्टराक दिसता की हो म्हाजो सीन आपल्या मनान बरो जाला आनी डायरेक्टराच्या नदरेन तो वेगळो आसता. ते कशें मॅनेज करता तूं? खरें म्हणल्यार ह्या प्रश्नाचें उत्तर मरे एकूच आसा तुका बरे फ्रेंड जाय. म्हाजो फ्रेंड आदित्य पाटील जशी फिल्म जाली आमी ताका धाडली आनी द फर्स्ट रिव्यू दॅट केम फ्रॉम हिम वॉज द फिल्म रायट नाव. सो खूब थँक्यू म्हणटा आदित्य पाटीलाक हे आमकां सॉर्ट करपाक की कितें दवरूं आनी कितें ना. एखाद्या फिल्मान म्युजीक इम्पॉर्टंट आसता आनी तुज्या फिल्मान अमित नायक हांणी एक वॉयस ओवर दिला एक रॅप सॉंग गायला. सो ते इम्पॉर्टंट आसतात. एक खंयच्याय फिल्माक म्युजीक इम्पॉर्टंट आसता. आतां अमित हांव तुज्या कडल्यान जाणून घेता. अमित तुज्या कडल्यान जाणून घेवपाक जाय म्हाका जेन्ना तुजे कडेन हे फिल्म येयलें तुका सांगलें की तुका हेका आपलो आवाज दिवंक जाय तेन्ना तुज्या मनान कितें विचार? म्हाका पयलीं तुजो कॉन्सेप्ट युनीक दिसलो. मेन म्हटल्यार द स्टोरी रिवॉल्व्स अरावंड अ कॅरेक्टर हू फिल्स हेल्पलेस होपलेस आनी तेजेर थिमाचेर कितें बरोवपाक जाय आसलें. एंड दॅट इमोशन आमी सगळे इन आर लायफ वी गो थ्रू इट वी इग्नोर इट बाय डिस्ट्रॅक्टिंग आवरसेल्फ बट इट इज समथींग वीच वी फील मोस्टली वेन वी गो टू बॅक. सो ड्युरींग बॅड टायम न्हिदपाच्या पयलीं तुका सगळें याद आतां चिंतना येता न्हू. सो थीम वॉज बेस्ड ऑन दॅट आनी द टायम वॉज लेस कितें करपाचें तो केलें आनी ओके इट वॉज एप्लॉयड इट वेल. सो या कितें करपाचें थोडें केलें पूण तुवें बेस्ट केलें अशें तुका दिसता काय लोकांक दिसता? कितें सांगूंक सोदता तूं? लोकांक आवडलें तुजें काम खरें? म्हाका पर्सनली आवडलें काम. सो हाचेर तुका कितें म्हणपाचें? तुका आवडलें जाल्यार देव पावलो.
ओके नेक्स्ट तुमी आहा फिल्मान, तुमी तिगाय आसा काम, तुमचे काम ह्या फिल्माक कितले इम्पॉर्टंट आहा अशें तुमकां दिसता? ओके सो हांव एज अ फायनल सावंड मिक्स जो आसता सो तो हांवें केला आनी मेनली जो फिल्म आसा तो म्हाजे कडेन लास्ट येता. सो जेन्ना पयली फिल्म एडीट जाता, एडीट जावन मागीर सगळें जावन मागीर लास्टाक जेन्ना फायनल कट आसता तेन्ना फूल सावंड मिक्स करचो पडटा आमकां. सो म्हाजे कडेन सुद्दां ती फिल्म आय थिंक ऑलमोस्ट 4-5 दीस पयलीं येयली सबमिशनाच्या. सो आय ट्रायड टू पूट लायक वॉट एवर आय कॅन इन दॅट टायम ऑफ पिरियड. जाय आसलो आनी टायम म्हाका, बट वॉट एवर वी हॅव डन इज लायक गूड फॉर लायक द फिल्म, बट स्टील इट गॉट सिलेक्टेड अँड वी आर व्हेरी हॅपी अबाउट इट. हाका जर तुमी वळखना जाल्यार हाका तुमी खुबश्या व्हिडिओ सॉंग, म्युझिक व्हिडिओ सॉंगान पयले आसतले, खासा शिव नायकाचे व्हिडिओन. सो ताज्या कडेन जाणून घेवया ताजो एक्सपिरियन्स कितें आसलो ह्या फिल्माक. हय एक्चुली हांव एक्टींग करता, बट हांवें आतां ह्या फिल्मान हांवें रिकॉर्डिस्ट म्हणून केल्लेलो काम आहा आनी हें हाजें फर्स्ट टायम इफीक हांवें रिकॉर्डिस्ट म्हणून केलां काम. इतकें बरें दिसता की म्हाका हांवें चिंतूंक नासलेलें. आनी नेहालाक जे हांवें हे इजी वर्क केल्लेलें आहा ते की बॅकग्रावंडाचें बीन चड नॉयज बीन कॅन्सल करपा जाय आहा तें हांवें केल्लेलें आहा. आनी डिफिकल्टी फेस जाले तुका? ती डिफिकल्टी आसलेली की ती बॅकग्रावंडाचे सावंड आसलेले ते मेन ते लायक प्लेनाचो आवाज चडूच हे येतालो तो कॅन्सलेशन ते मागीर आनी जालें. सगळे तुमकां हांगा चले दिसता आनी एकूच चली दिसता. ओके, पूण चलयाचो रोल फिल्मान इम्पॉर्टंट आसतात. सो ताज्याच कडेन जाणून घेवया ताजो कितें रोल आसलो ह्या फिल्मा खातीर. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हांवें कॉस्ट्यूम डिझायन केला. तर कॉस्ट्यूम हो खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता एका कॅरेक्टराक डिझायन करपाक. एक कॉस्ट्यूम सुद्दां, एक बारीकसो कलर सुद्दां त्या कॅरेक्टरा बद्दल सांगपाक खूब इम्पॉर्टंट आसता. हांवें फक्त कॉस्ट्यूम डिझायन केला अशें येता, बट पळोवपाक गेल्यार फाटल्यान एज अ टीम म्हणून काम करपाचें आसता. तर सगळ्याच हितून टीम डिपार्टमेंटान हांवें हेल्प केल्लें आसा. ओके निहाल, तुवें आतां येदें व्हडलें फिल्म केलें, बरें आहलें फिल्म. हांवें पर्सनली म्हाका जें फेवरेट फिल्म. वास्को सारकेल्या शाराचे खंयचो तरी टॉपीक घेवन तुवें हेजे फुडें फिल्म करपाचें चिंतलां, मनान आहा तुज्या? वास्को शाराचेर फिल्म करपाक अशें ना, पूण खंयच्याय वाठारांत तूं वचत एक स्टोरी खंय आसता. अशी जर स्टोरी आमकां आयकूंक येयली जाल्यार वाय नॉट, आमी तयार आसा फिल्म करपाक. आप भी दे सकते हो वो स्टोरी, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, दिस वॉज द टीम ऑफ एथियोस एंड थँक यू फॉर बींग विथ अस. एंड सगळ्या गोंयकारांक सांगता हाजें फिल्म पळयात, मुजरत पळयात, कित्याक खूब सुंदर फिल्मां आसा, गोंयकाराच्या काळजा लागच्या फिल्मां आसा. मुजरत पळयात आनी परत एकदां तुमकां थँक यू फॉर बींग विथ अस एंड कॉंग्रॅच्युलेशन. Adios!